सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. ह्या मिसा भितर आमी कित भाशेन जोणेकल्यांच्या इंतसवा पासत मागुया. आनी आयज जेन्ना आमी पवित्र आत्म्याचें फेस्त समोर उमतां, ही दोबाजीक परब समोर उमतां, कित भाशेन देवान आमकां सगल्यांक पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भरूंक आमी ह्या मिसा भितर जोणेकल्या पासत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवें आसूं. मोगाच्या भाव भयणो, मोगल भावा भयणीनो, आयज आख्खी पयस सभा व्हडा दोबाच्यान पवित्र आत्म्याच्या येण्याची दोबाचीक परब समोर उमता. पवित्र आत्म्याच्या येण्याचो दीस जालो पयस सभेच्या जल्माचो दीस. पवित्र आत्मो दोन दुतांची देवता आनी पयस सभा जल्माक येता. म्हणटोच हे परबेंत आमी पयस सभेचो वाडदीस समोर उमता. होच पवित्र आत्मो दोन दुतांची देंवतोच तांचें जिवीत कशें बदल्लें तें आमी जाणाव. ते काळजीदार जावन कोणाकूच भियेन आसतना जेजूक गवाय दिवंक वचत थंय शिपडले. होच पवित्र आत्मो पयस नाना दिसा आमचेर वतला. त्याच पवित्र आत्म्यान आमकां चलूंक गरज. तर जो पवित्र आत्मो आमचे सोवें तिकान करून आसा आनी जो पवित्र आत्मो सदांकाल आमचे सोवें तिकान करून आसतलो म्हूण जेजू भासयता. ताका सांगाता घेवन जेजूची शिकवण जिवितांत पालूंक आनी ताका आयच्या समाजान उतरां कोडण्यांतल्यान काळजीदारपणी गवाय दिवंक त्याच पवित्र आत्म्याचें बोल आमकां सगल्यांक ह्या मिसान मागुया. मागतना उगडास करुया आयज भाग्यवंत आंतोनीचें सोवें त्रेजें. पवित्र आत्म्याचें येना बरोबर मनयता. पवित्र आत्मो बरोबर देव आमच्या सांगाता आसा म्हूण उलकून भियेन आसतना काळजीदारपणान जिविताक फुडें करूंक हे परबेंत आमकां आदार मागुया. मोगाच्या भाव भयणो, कित भाशेन आमी देवाक आर्गां दिवया, देवाक दिन वाचुया दिसा पासत वेळ पासत. आनी तेच भाशेन देवान आमकां जोणेकल्याक ह्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी बोल्ल्यान, तर त्याच पवित्र आत्म्याच्या देण्या वरवीं आमी जायतें बरें करूंक येता. म्हणटूच जायते फावटी आमी चुकल्या, जावं आमच्या उतरांनी जावं आमच्या कोन्यांनी आमी पातोक आदारलां, तर ह्या पातकाचें आमी दूख दवरुया. सगलीं आमी बारबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पळयता देवाक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो ज्ञान विचारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडां विचारून वायट आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो प्रात, हो म्हजो प्रात, हो म्हजो बोध प्रात. हें पासत भाग्यवन सदांच सांकवार मारी सगल्यांक देवता आनी भोगता. तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सोयस्पा देवा लागीं नकळांतून प्रार्थून मागता. सोर पळयता देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Somia kakutko,
Somya kakutko. Ternak usagi anishati chaista sansare sporana sujaya susumveda deva baba Namaskar kota Amiduka dinvasta Tujador Baso Amiduka Vakada Jesus Christa Raja Eklias Buddha Somya Deva Deva Cheshere Tu Sansara Chipapata Chicago Bamacha Ugat Boskai Shemagne Aikunge Ityak Povitr Messaggero Bamache Moimet Jesus Christa Ecloso Povitr Ecloso Ishvor Ecloso Pormeshvor आयज आमी मागुया फादर जोस वायतकल आनी फियोना डिसोजा आपलो वाडदीस समोर म्हणटा केद भाशेन देवान तांचेर आपलो भरपूर आशीर्वाद घाल्या प्रमाण मागुया प्रार्थुया देवा आमच्या सोरपविदार बापा आयच्या दिसाच्या दोबाजीक समारंभा वरवीं सोर देसां आनी लोकां मदें विस्तरलोल्या तुजे पोरचेक तूं पवित्र कोत्ताय शेकान शेक प्रितमेचेर पवित्र आत्म्याची देणी सुबामपणां आनी जें काम शिव वर्तमानाचे परकोटचे सुरवात तुवें ओजापांनी घडोवन हाडलें तेंच दयाळपणी आमच्या काळार पवित्र आत्म्यान बोल्लोल्या भावत्या उदेशी फुडें व्हर म्हूण आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुताचे उदेशी तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजोर चलयताय सासनाच्या सासना दोर्मृताच्या इतिहासा वेलें वाचप 50व्या दिसाचे पोरबे सोमोय तीं सोगलीं एके सुवातेर जमलोलीं आसतना अवचीत जोणजोणीत वाऱ्या सारको स्वर्गा वेलो एक आवाज आयकूंक आयलो ह्या आवाजान तीं आसलीं तें आख्खें घर भरलें आनी उज्याच्यो कोश्यो जिबो तांकां दिश्टी पडल्यो त्यो फांटल्यो आनी तांचेर एकल्याचेर बसल्यो तीं सोगलीं पवित्र आत्म्यान भरलीं आनी आत्म्यान तांकां दिल्लो गूण घेवन तीं पोरक्यो भासो उलोवंक लागलीं मोळबा काला आसलोल्या दोर एका राष्ट्रांची भोक्तिवंत मनशां जेरुजाल्याक वस्तेक आसलीं हो आवाज आयकून खूब लोक एकठांय जालो आनी आपली जोण एकल्याची भास तीं उलयतात तें आयकून सगळोच घुस्पलो तोटाकून आनी अजाप जावन लोक म्हणोंक लागलो हीं उलयतात तीं सोगलीं गालिलेकारांनूय आमचे मदले जोण एकल्याचे देशी भाशेन तीं उलयतात म्हूण आमी आयकता तें कशें तर पार्ती मेदी आनी एलेमीत मेझोपोटेमियांतलो जुदेयांतलो आनी कापासिदोनियांतलो लोक पोंतुसांत आनी आजियेंत फ्रिजियेंत
आनी पानपिलियेंत इजिप्तांत आनी सिरेना लागीं आसलोल्या लिबेच्या प्रांतांत रावपी रोमांतान आयलोले बेटणार जुदेव तशेंच नवशीस क्रेतकारां आनी आरबी आनी सोमेस देवाचें श्रेश्ठ कर्तुत्वां ती आमचे काशा भाशेन परगोट कोत्तात म्हूण आयकता हांव. देवाचें उतर हें आमचो जबाब गायन करून जातलो. तुज्या आत्म्याक दार सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कर. तुज्या आत्म्याक दार सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कर. सगळीं म्हणुया. तुज्या आत्म्याक दार सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्परा म्हज्या देवा कितलो तूं व्हरतो. कितली विचित तुजी कर्तुत्वा सर्वेस्परा. तुझ्या रोचनांनी प्रितूम उपोटपोल्या. सबब तुझ्या आत्म्याक दार सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कर. तूं तोंड ताप तिंका भरतात. तूं प्राण मात काड ती मरून दुलीन पडतात. पूण तुजो स्वास सोडशी जाल्यार ती रचून येतात आनी प्रितुमेचें रूप तूं नवें करता. सबब तुज्या आत्म्याक दार सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कर. सर्वेस्पराक महिमा सदांकाळ. सर्वेस्पराक आपल्या कर्तुत्वांनी संतोष मेळूं. जसो सर्वेस्परा सोबे आसा म्हजो संतोष तशें ही म्हजी उतरां ताका संतोष दिवं. सबब तुज्या आत्म्याक दार सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कर. बागेवन पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, कुडीच्या वंदोण्यान प्रमाणे चलतात तीं देवाक मानून वचो. पूण तुमचें जिवीत कुडीच्या वंदोवण्या प्रमाणे न्हय. तुमचें जिवीत आत्मीक जिवीत. कित्याक देवाचो आत्मो तुमचे सवें बिराड करून जियेता. खरेंच क्रिस्ताचो आत्मो तुमचे सवें नासलो जाल्यार तुमी क्रिस्ताची जावची नासल्यांत. पूण जर तर क्रिस्त तुमचे सवें जियेता, तुमचे कुडीचे मोदें लेगून जालां जाल्यार, तुमचे कुडीचें मोडें लेगून जालां जाल्यार, तरी तुमचो आत्मो म्हणल्यार जिवान भरलोलो. कित्याक तुमकां देवान पवित्र केल्यांत. जाणें जेजूक मरणांतलो नव्यान जिवंत केला, त्या देवाचो आत्मो तुमचे सवें बिराड करून जियेता. अशें जाल्यार जाणें जेजूक मेलेल्यांतलो पुनर्जिवंत केला, तोच तुमचे सवें जियेतल्या
आपल्या आत्म्या वरवीं तुमच्यो विनाशी कुडी नव्यान जिवंत करतलो. म्हणटूच भावा भयणीनो, आमकां कायदे आसात खरे, पूण मासा रोगता प्रमाणे आमी जिवचें म्हूण आमकां मासा रोगता तांय कायदो ना. मासा रोगता प्रमाणे जियेशात जाल्यार तुमी मरतल्यात, पूण आत्म्या वरवीं कुडीच्या कोन्याचो जीव काडशात जाल्यार तुमी जिवी आसतल्यात. देवाचो आत्मो चलयता तितलीं देवाचीं भुरगीं. तुमकां नव्यान भिरांतीन भरता तसलो गुलामपणाचो आत्मो तुमी घेवंक ना. तुमी घेतला तो तुमकां देवाची आपणायलोली भुरगीं करता तो आत्मो. तो आमकां आब्बा म्हणजे बापा असो उलो मारूंक तांक दिता. आनी अशें आमी देवाची भुरगीं म्हूण आत्मो आमच्या आत्म्या बरोबर आपुणूच गवाय दिता. म्हणटूच आमी भुरगीं जाल्यार आमी दायजी जाता दायजी जाता होय, दायजी देवाची आनी दायजी भाव भयणी क्रिस्ताची. ताचे बरोबर मोहिमेवंत जातलें जाल्यार तुमचे बरोबर तांचे बरोबर आमी कोश्ट मात सोंसूंक जाय. देवाचें उतोरें. देवचे उडपकार. उडगार. Sul, 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 esplorar. Sul, 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 esplorar. 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 पवित्र आत्म्या देवून ये. तुज्या मोगाच्या उज्यान भावार्थ्यांचीं काळजां भर. आमचीं काळजां लासून दी. Sul, 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 esplorar. Sul, 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 esplorar. 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 सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. जुआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हजी आज्ञा सांबाळटल्यात. आनी हांव बापा कडेन मागतलों आनी तो तुमकां आनीक एक शारोती दितलो. आनी हो तुमचें सवें सदांकाळ आसतलो. कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो. आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो. आनी आमी ताचे थंय येतोल्यांव आनी ताचें सवें तिकान करतल्यांव. म्हजो मोग करिना तो म्हजीं उतरां सांबाळिना. आनी जें उतर तुमी आयकतात तें म्हजें न्हय, पूण म्हाका पाठयता त्या बापाचें. तुमचे मदें आसतना हांवें तुमकां ह्यो गजाली सांगल्यात. पूण पवित्र आत्मो म्हजे नांवीन बाप तुमकां धाडटलो तो शारोती. तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या मनान हाडटलो. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. मोगाच्या भाव भयणो, एका गांवांत खंय एक अनभावटी आसलो आनी त्याच गांवांत खंय एक धाकटुली इगोज आसली. म्हणटूच एका दिसा खंय ह्या इगोजेक उजो लागता
आनी सगळीं जाण ह्या इगोजेक उजो लागलेलो तो पालोवंक वेतात. म्हणटच हो अनुभव ती पळयता आनी केद भाशेन तोय धांव मारता. आनी कांय लोक ताका म्हणटात हो आनी हांगासर कित्याक, आनी पयलेच फावटी हाका आमी आमच्या फिरगोजेंत पळयला. आनी तोय अनुभव ती म्हणटा हांवेंच पयलेच फावटी फिरगोचेक उजो लागला तो पयलेच फावटी पळयला. मोगाच्या भाव भयणो, आयज आमी पवित्र आत्म्याची परब समरमता. आनी ही परब पवित्र आत्म्याची केद भाशेन उज्याचे देण्या वरवीं जोण एकल्याक पवित्र आत्म्यान भरलोली आसा. आनी आयज आमकेच भाशेन हो जल्म ह्या फिरगोजेचो, ह्या पवित्र आत्म्याच्या देण्याचो, कित्याक आयच्या दिसा ही पवित्र सभा घडून आयल्या. ह्या पवित्र आत्म्याच्या देण्या वरवीं देवान ही आख्खी पवित्र सभा घडून हाडलेली आसा. पयलें वाचप आमी आयकलां, जेन्ना जेजू पुनर्जीवन जालो त्या दिसा तावन आयज मेरेन 50 दीस भोगतात. आनी 50व्या दिसाक आयज आमी परब समरमता. 7 सोमान गेले तशेंच 7 दीस एक परफेक्ट नंबर. आनी हे परफेक्ट नंबरा वरवीं केद भाशेन हो 50वो दीस आयज स्थापन जाल्लो आसा. आनी ह्या 50व्या दिसाक जेन्ना आमी पवित्र आत्म्याची परब समरमता, केद भाशेन ह्याच पवित्र आत्म्याची देणी आमकां देवान फावो केल्ली आसात. त्याच पवित्र आत्म्याच्या फोडांनी आमकां देवान भरलोलीं आसात. जेन्ना जेजूचे शीस केद भाशेन एका कुडांत एकठावलोले, केद भाशेन मागताले, सायबीण मायन थंयसर हाजीर आसली. आनी थंयसर पवित्र आत्म्याची देणी ह्या केद भाशेन आपोस्लांचेर देंवतात. आनी ते साबार भाशांनी उलोवंक लागतात. आनी थंयसर जंय ते जमलोले थंयसर ते आनी दुसरे लोक आसले म्हणटच तांकां तांचे भाशेन ते समजोवंक लागतात. आनी केद भाशेन आमी आदल्या कोरारान जर तर नदर मारली जाल्यार आमी पळयता जेन्ना हो लोक केद भाशेन आपली जाणवाय अदीक व्हडटी म्हूण समजतालो आनी टावर ऑफ बेबल हो बांदूंक केद भाशेन देवाक सोर कोत्ताले, तेन्ना केद भाशेन देव तांची मनां, तांचें उलोवप बदलता. आनी केद भाशेन तांकां समजना कितें ते उलयतात, कितें ते सांगतात, आनी ते टावर ऑफ बेबल करूंक पावनात. म्हाका भाव भयणो, केद भाशेन देवाची पदवी, तशेंच आमी आयचे शिवर्तमान आयकलां जेन्ना जेजू म्हणटा जर तर तुमी म्हज्या मोगांत रावचे नात जाल्यार तुमकां कांय समजोवचें ना, तुमकां कांयच कळचें ना. आनी हांवच तो तुमकां तोच शारोती धाडटलो, तोच तो पवित्र आत्मो तुमचेर देंवतलो आनी सगळें तुमकां समजतलें. जेन्ना आमी पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भरलोलीं आसात म्हणटच केद भाशेन आमकां समजता, आमकां कळटा कितें आमी उलयता, कितें आमी भासाभास कोत्ता, केद भाशेन जो वावर आमी कोत्ता तें आमकां समजता, तो बरेपणान आमी कोत्ता. जर तर म्हजें मन घुस्पलोलें आसा, म्हज्या मनान केद भाशेन वायट नदर आसा, वायट चिंतनां आसात जाल्यार हांव पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भरलोलो ना. हांव केद भाशेन दुसरेंच म्हजें मन जाल्लोलें आसा. तेच भाशेन जेन्ना हांव बऱ्या फळांनी, पवित्र आत्म्याच्या फळांनी भरलोलो आसा म्हणटच म्हजें सगळें मोग आसतलो, म्हजें सगळें सोंसणीकाय आसतली, म्हजें सगळें केद भाशेन उदार मन आसतलें. हें केद भाशेन फळां पवित्र आत्म्याची म्हणटच हांवें म्हज्या जिवितान नदर मारूंक जाय. जेन्ना आयज आमी पवित्र आत्म्याची परब समरमता, खरेंच म्हज्या जिवितान ही पवित्र आत्म्याची देणी आसात काय, खरेंच म्हज्या जिवितान ही पवित्र आत्म्याची फळां आसात काय, तेन्नाच हांव ह्या पवित्र आत्म्यान भरलोलो मनीस जातलो आनी देवाचें मिसांव हांव फुडें व्हरूंक पावतलो.
जेन्ना जेजूची शीस केद भाशेन पवित्र आत्म्याचे देण्यांनी फळांनी भरलोले म्हणटोच ते केद भाशेन आपलो जेजूचो वावर फुडें वतात, जेजूचे मिसांव फुडें वतात, जावं देवाचें उतर परगोडटात आनी जायत्या जाणांक पेकोवणी फाव करतात. आनी हे भाशेन आमी पळयता ह्या पवित्र आत्म्याचे देण्यांनी भरलोलीं मनशां कशी भाशेन जावंक पावतात तीं. मोगाच्या भाव भयणो, आयज जेन्ना ही परब आमी समोर उरता केद भाशेन आमच्या जिवितान आमी नदर मारुया. खंय काय हांव चुकतां, खंय म्हूण हांव म्हज्या भाव भयणा सवें आड गेल्लो आसा. जर तर हांव पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भरलेलो आसा जाल्यार कित्याक हांव म्हज्या भाव भयणाक दुखयतां काय, कित्याक म्हजे सवें म्हज्या भाव भयणा सवें मोग ना काय, कित्याक हांव दुसऱ्याक पिडापीड दिता काय, अशे भाशेन म्हज्या जिवितान आयज हांवें प्रश्न करूंक जाय. आयज जेन्ना आमी ही पवित्र आत्म्याची परब समोर उरता, जेन्ना आयज हो घडलोलो दीस ह्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी, तेच भाशेन आमकांय देवान ह्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भरलोलीं आसात. आमचें सगळें जाय तें बरेंपण करूंक जाता. म्हणटूच आयज हांव केद भाशेन त्याच पवित्र आत्म्याची देणी केद भाशेन म्हज्या जिवितान रुचोय आनी तीच उलपाय म्हूण मागता. तशेंच आमी पळयता जेन्ना एके भाशेन उजो लागता तो सगळेंच लासून गोबोर करता. तशेंच जें म्हज्या जिवितान हें वायट आसा तें देवान बेगीनूच लासून काबार करूंक, बरो मनीस, बरी वस्तोरी, बरो बापूय जावंक म्हाका ह्या मिसा भिटेन मागुया. तशेंच जेन्ना म्हज्या जिवितान देवान म्हाका बरी जीब फाव केल्ली आसा, त्या जिबे वरवीं बरें उतर हांव परगडटलों, बरें उतर हांव दुसऱ्याक दितलों, हे भाशेन म्हजो आयज निचेव जावं दी. तरी ह्या मिसा भिटेन वांटो घेता आसतना चड एकल्याक आमकां तीच कृपान बळ मागुया. सगळीं आमी उबी रावया आनी भावाताची उचाळणी करुया. सोत मानता देवाक, सरपळयदार बापा, स्वर्गान पृथ्वीच्या वसणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुमया तो पळयता आत्म्या वयर सांबाळलो, आंकवार मेळटाय जल्मलो, पोंस आनी कोस सोंसले, ताका कुसार जोडलो, तोमेंत आनी पिलो, थमल्या मने देंवलो, तिसऱ्या सामिल्यांतलो जेवन जालो, स्वर्गात चडलो, सरपळयदार देवापाच्या उज्यान बसला, तुज्या जमल्याची मुसुमी कोण घेतलो, सात मानता पळयता आत्म्या, कातोली पळय सबे, बोदकांचो एकतार, पातकांचें मोगसणें, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची मागणी देव आयकता, म्हणटूच आमची कांय मागणी आमी देवा मुखार घालुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी पवित्र आत्म्याचे सुचोवणेक सदांच उक्ती रावूं आनी आख्खे पवित्र सभेक ताचे सुचोवणे आनी बुद्धी पोरमोणे चलोवंक तांकां त्याच पवित्र आत्म्याचो उसवाड मागुया. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी नवें मन आनी नवें कालीस आपणावन ते पयले आपुणूच नवसरूंक आनी समाज नवसरूंक फावो ते उपाय घेवंक पवित्र आत्म्याचो उसवाड तांकां बापा लागीं मागुया. जुनाच्या म्हयन्याचे सुरवेक आमी आसून
नव्या गवळीक वर्साक आनी तशेंच नव्या दोतोनीच्या आनी शिक्षणीक वर्साक आमी सुरवात दितांव. तर ह्या वर्साचो गवळीक विशय मनात दवरून आनी ताचेर खोल नियाळ करून पवित्र आत्म्याच्या बोलान आनी शक्तीन नवसोडणेचीं पावलां आमी मारूंक बापाचो आदार आमकां मागुया. आयच्या समाजान जायतीं आमचीं भावां भयणां तरेकवार भाशेन कश्टवतात आनी ओज्याचो भार घेवन आसात. तांणी पवित्र आत्म्याच्या बोलान सगल्याक फुडो करूंक आनी असल्या सोवे आमी आमचे सोवे आसलोलो पवित्र आत्मो जागोवन तांच्या आदाराक पावूंक सगल्यांक देवाची कृपा मागुया. भाग्यो तातोनीची भक्ती करतल्यानो तुमचे सगळे आमडे पूर्ण जावूं आनी तुमचो भावाट ओदीक मजबूत जाल्यार पुरो म्हूण भाग्यो तातोनीच्या मोजतीन बापा लागीं मागुया. बसरीच्या बापा ही आमची कांय मागणी आमची दवरल्यात. तशेंच आमी मागता आमच्या जिवितान जें वायट आसा, जें कितें आमी चुकता जावं आमच्या भाव भयण आसोवें तें खंयच भाशेन आमी बरेपणान आमचें जिवीत सारूंक एकामेकाक समजूंक एकामेकाक सगळें भोगसणें दिवंक आमकां तुज्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भरून मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. बेटोणे वेल्यार गीत घेवया. C43 पेज नंबर 46. C43. म्हज्या बाबन म्हज्या तुमचें बलिदान सरपविदा देवपाक मानता तसलें जावन मागात. हे तुमच्या आत्म्यांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्य पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, तुज्या पुतान सोर मनशाच्या तारुणां खातीर
समोर पिल्लें बलिदान आमी पळयत आत्म्या वरवीं जेजूचे एक एक उदाहरण कुडीचे सांडे तुका एकटो भेटयता. संवसारांतल्या सगळ्या मनशाक ह्या तारुणाची बरी खबर पावचे खातीर पळयत आत्म्या वरवीं आमची जीब सुटय आनी सगळें आमचें जिवीत क्रिस्ती भावत्याची व्हडलें उचारलोली गवायकी जावं दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां बारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारान सासनाच्या देवा सोर काळ्यान सोरतायन जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जांकां तुज्या पुता कडेन एकवटावन तुजी आपणायलोलीं भुरगीं जावच्याक तुवें दयाळपणां आपयल्लीं तांचेर आयच्या दिसा तुवें पवित्र आत्म्याक पाठयलोय आनी असो पास्कांचो गूट संपूर्णायेक पावयलोय. आयच्या दिसा पवित्र आत्म्यान सगळ्या पोरसांक एका खऱ्या देवाची वळख दिली आनी एकूच भावात उच्चारूंक मनशाच्या वेगवेगळ्या भासांचो एकूच नवो ताळो रचून हाडलो. हे परी तुजी पवित्र सभा जल्मा आयली देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासा सगळो संवसार आनी सर्गीचे सोल दोलबार निरोंतोरी गायतात तुजे मुखार. बापा खरोच तूं पळयत, तूं सगळ्या पळयतपणाची जोर. तुज्या पळयत आत्म्याक धाडून देणी पळयत कर आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस मोल सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परीन जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्यान सासणी कोराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावाताचो गुट परगोटुया. तुझ्या कुसानी बरो जीवनपणा वरवीं तुवें म्हाका सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोर
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोता आनी हो जिविताचो ओंडो सोडून चिकाल समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक पृथ्वीचे विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवणी बापा आनी सगल्या याज्ञिका वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो सुदूर मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पडजोडी तुमकां मोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची दया करून आमी मागता. आंकवार माय देवाचे माय सांगाती तिचो पोती बागेवन झुजे, बागेवन दोन दुतां, बागेवन झुजे वाज, बागेवन फ्रांसीस शावेर आनी सोर कालमिका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगात तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. मोगाच्या भाव भयणू, देवान आमकां जेजू क्रिस्ताच्या वरवीं जण एकल्याक आमकां पवित्र आत्म्यान बोल्लोलीं आसात. आमकां देण्यांनी तशेंच फळांनी ह्या पवित्र आत्म्याच्या बोल्लोलीं आसात. तर आमी केद भाशेन ह्या पवित्र आत्म्याच्या देण्या वरवीं जायतें बरें करूंक येता. जावं आमचो मोग आमी केद भाशेन आमच्या भाव भयणां सवें दाखोवंक जाता. तशेंच आमकां ल्हानविकाय, सोंसणिकाय देवान दिल्ली आसा. शांती आमचे सवें पाटयल्ली आसा. तरी आमी ह्याच शांतीन, ह्याच मोगान आमचो वावर फुडें व्हरूंक आमकां त्याच बापाची कृपा बोळ मागुया. आमचे बापा सर्गींच्या जें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो एक रायज आमकां दी आनी आमचे इश्काल्या बक्षितां तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तारण्या पडूंक नाका म्हूण वायटांतली आमकां निवार. सोरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सोवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडुंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशें उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, शांती तुमकां दवरतां, म्हजी शांती तुमकां दितां. आमच्या पातकांचे न्हय पूणच्या पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमेटका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सुद्दां घाल तुमचे सव्या आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे सासाचे पाप काटल्यांची कसरत कर. देवाचे सासाचे पाप काटल्यांची मदत कर. देवाचे सासाचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाची पाप काटा ती. शेळीच्या जेवणाक पयल्यान सगली सुभागी. सोम्या थंय म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. कुंड्या वेळार गीत घेवया. M2
2, page number 152, M2. आत्मिक कुमया खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारां तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंत हांव सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खोच तुका आयकपडटा तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका आमेन.
बापा सगल्या देण्याच्या दातारा तुझे पयस सोबेक सोर्गींच्या देण्यान तुवें बोरताय तो तुवें दिल्या ती कृपा सांबाळ आनी आमी आतांच घेतलेल्या आत्मीक पसना वरवीं पवित्र आत्मो दिसान दीस ओदीक आमकां आपले आधीन करूं आमच्या काळजांनी आपले मोगाचें राज चलोवं आनी सोडुणीचो फळ आमचे जिणेंत वाडूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. मातशें बसूया. समानाच्यो कार्यावळ गेल्या आयताराक इगोर्जेंत कलेक्शन जालां 20,282 रुपया. दाबोली कॉपेलांत 2,770 रुपया. सगळे मेळून 23,052 रुपीज. फुडल्या आयताराक 5 जानेवारीचे 3 मिसां मांडावळ करूंक पयले मीस 6:30, दुसरें 8, तिसरें 9:30 वाजता. आयताराचें ऑब्लिगेशन इंग्लीश मीस इगोर्जेंत आनी सांताक्रूज दाबोली कॉपेलांत सांजे मीस आसचें ना. sant'Antonioची तेरेझेना 31 मे 2022 तामोसदेर सांजेच्या 6 वाजता आनी फोंडवे सांजेच्या 5:30 वाजता सुरू जातलीं आसात. फ्रांसिस्कन थर्ड ऑर्डर मीटिंग ऑन 8th June Wednesday 2022 at St. Francis Xavier Church at 4 p.m. Parish Youth organize कोत्ता सांज सुजांव आनी सगल्यांक तुमकां आमंत्रण आसा. This is to bring to the notice of villagers residing within the jurisdiction of Village Panchayat of Chicalim that this Panchayat office is to receive of the letter premises for vaccination dated on 26th from the Directorate of Health Services, Primary Health Center, Chicalim, Goa, regarding vaccination for the following category in the Village Panchayat Hall on 10th of June from 9:30 to 3 p.m. 60 years, first dose, second dose, and precautionary dose for those completes 9 months of second dose. 80 to 60 years, first dose, second dose, and HCW, FLW precautionary dose. All the villagers are requested to attend in large numbers and take the benefit of the same for the healthy and well-being of the society at large. Kindly carry your original Aadhaar card along with you. Thank you very much. निमाण्या आशीर्वादाक उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. सोरपविदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. सगल्यांक तुमकां पवित्र आत्म्याची परब आवडेता. शेवटाक गीत घेवया. M5 पेज नंबर 154. M5.
पन्नासव्या विश्व सृश्टीच्या दिसाक तुमकां सगल्यांक नमन. गोल्डन जुबली ऑफ वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 1972 वर्साक सुरू जाल्लो. स्टार्टेड एट स्टॉकहोल्म. आतां स्टॉकहोल्म प्लस 50 अशें म्हणटात. तर every day has to be a day for environment, but still we have this World Environment Day to create awareness and initiate environmental action. आमचे मध्ये जागृताय करपाक आनी आमचो वावर जो सृश्टी पासत आसा तो करपाक. ह्या निमतान आयज ह्या वर्ल्ड एनवायरमेंट डे दिसाक हांव तुमकां सगल्यांक आवंडेतां. शितळ वारो, नितळ उदक, पिकाळ जमीन, पांचवी चार झाडां पेडां आनी हाचे बरोबर आमचें जिवीत फुलयता आसतना ह्या दिसाक 5 जून 2022 हांव सकाळीं म्हजो दीस सुरू करतलो मँग्रुवसाचें झाड रोवन. तशेंच सांजेच्या वेळार म्हज्या तरणाट्यां बरोबर आनी म्हज्या लोकां बरोबर हो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मनोवपाक म्हजी मांडणी आसा. तर वर्ल्ड एनवायरमेंट डे म्हणटा तेन्ना ही सृश्टीची काळजी घेवपाक आमकां सगल्यांक जबाबदारी आसा. बिकॉज दीस इज अ कॉमन होम अँड दीस इज ओन्ली वन अर्थ. ओन्ली वन अर्थ म्हणटा तो ह्या वर्साचो थीम. जाल्यार लेट अस रिमेंबर दॅट वी हॅव ओन्ली वन अर्थ. वी डोंट हॅव अ सबस्टिट्यूट. ह्या पासून आमचें जिवीत जरी तर ह्या संवसारान आमी सांबाळटले जाल्यार एकूच दीस न्हय पूण सगळे दीस आमी सृश्टीची काळजी घेवपाक जाय. ल्हान ल्हान बारीक बारीक वस्तू ज्यो आमी करतात त्यो सृश्टी राखपाच्या नांवान आनी आमचें जिवीत राखपाच्या नांवान जावपाक जाय. तर अशेंच करपाक हांव तुमकां सगल्यांक बरें आवंडेतां. अ हॅपी वर्ल्ड एनवायरमेंट डे. थँक्यू. Hi everyone, I'm Nelson Antão, Field and Plant Collector, Department of Botany, St. Joseph Vaz College, Kortali, Goa. For me, every day is Environment Day. As a field and plant collector, I'm involved in environment-friendly activities and sample collection for our department. In our college, we have taken so many initiatives. One of them is hydrophyte conservation and preservation under the guidance of Dr. Maria Fonseca. We have also started vegetable gardening, marigold gardening and medicinal plant gallery. So since I have joined over here, all this 1 year experience have enriched me, motivated me and inspired me to take this experience and start and implement on this World Environment Day, that is June 5th, 2022, to start and implement a new kitchen gardening at my home along with my mother and my sister. Thank you. The global theme of World Environment Day 2022 stands Only One Earth. And in order to celebrate this day, we, the SFX Parish Youth of Chicalim, have taken up a short initiative through a program entitled Zadroi Jivit Fuloi. I believe that it is the responsibility of each and every person on earth to save the earth. So through our initiative, we have requested each and every parishioner to adopt a tree and to take care of it. I think if we want to change, we have to do it through our actions. So for a better tomorrow, we need to act today. This year at St. Francis Xavier Church, Chicalim, the parish youth organized a garbage cleanup drive to celebrate World Environment Day. The turnout for this garbage drive was not as good as we expected, and I think that is because we have forgotten that we have only one earth. Truly, every day should be an environment day for us. We cannot afford to dirty our environment and to destroy it, because this is our life we are talking about. We can't afford to casually throw out our
chips packets on the side of the road thinking that someone else will do the job. It is up to each one of us to make a difference, no matter if the other person is doing the right thing or not. Hi, I'm Jason Fernandes, student of St. Joseph's College, Chicalim. And as we know that 5th June is our environmental day, I as a volunteer will be participating in mangrove plantation in Mankulia Island, Ribandar. I'll be part of the project throughout the year and will be planting mangroves all across the Goa rivers. And not only on 5th June is our environmental day, but every day should be like an environmental day to us. We should protect our biodiversity, we should protect our Western Ghats, we should say no to deforestation, we should plant more trees, we should conserve our trees, we should protect our endangered species and grow a lot of endangered species so that the endangered species will not get extinct and we'll have a better future of plants for our future, and we can conserve it and preserve it for our future. Let's make this earth a better place. Hi everyone, my name is Yana Angelica Marchon and I am the youngest member of the Diocesan Commission for Ecology. I would like to wish you all Happy Environment Day. Yes, it is Environment Day, June 5th. We celebrated it in school every year. We never understood it every single year. And then we are faced with the sheer reality of just how bad our environmental situation is. And when we finally realize it, we don't know how we can fix it. So I'm here to tell you all how I think we can make everyday Environment Day and how we can protect Mother Earth. My very simple, very inconsequential maybe answer is through the simplest things. What do I mean by that? Well, actually, I don't think I need to explain, but in case I do, I would say that we can save Mother Earth by making deliberate and conscious choices when undertaking even the smallest daily tasks. Let me give you an example. When you're sitting in your car and you decide that the small plastic wrapper can be thrown out the window instead of being taken home and recycled or disposed efficiently. Bad choice, guys. Very bad choice. When you decide that this ecologically friendly product can be swapped out for a not ecologically friendly product just because it's cheaper, that is another bad choice, or rather a choice against Mother Earth. What we don't realize sometimes is that Earth has been around for much longer than we have, and if put into perspective, if Earth has lasted or has been around for 24 hours, that's one day, we humans have been here for 3 seconds. Yeah, 3 seconds out of 24 hours. And we've done a lot more damage in 3 seconds than 24 hours minus 3 seconds. You can do the math. What does that say about us? It says that potentially and exponentially we are a problem, that our knowledge is a problem. It's good to be smart, but not too smart for your own good. And what we lack sometimes is wisdom. And wisdom would tell us, or wisdom should tell us, that not every choice that benefits you personally is the best choice, because we forget about the long run. We humans are somehow seem to be rather wired
for instant gratification, for choices that will affect us now, and we don't think about the long run. I'm here with the simple slogan, think about the long run.